काउंटरपॉइंट कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. सध्या लुसिफोनिया गेमाच्या आयोजनाची तयारी चलिल्ली आसा. पोर्तुगीज कॉमनवेल्थ गेम्स गोंयांत जाता आनी ताका लागून खुबशे जाणांक दिसता की त्यो गोंयांत जावच्यो न्ही, कारण आमच्यो पयलींच्यो ज्यो यादी आसा की पोर्तुगीजांनी आमकां हांगा राज्य केल्लें त्यो परत आमकां नाका, आमी पोर्तुगीजांक धांवडायल्ले आसा. आनी एक कोइन्सिडंटली त्यो गेमी ह्या वर्सा जाता जेन्ना गोंयान आपले मुक्तीची 50 वर्सां साजरी करता. ह्या विशयाचेर उलोवपाक आमच्या वांगडा आसा गोंय सुटके झुजारी संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकांत बाब केंकरे. आमी सध्या शिरोड्या आसा ह्या गेमा बद्दल आनी तेंचे गोंयची जी तेंची इम्प्रेशन आशिल्लें की गोंय 50 वर्सां नंतर कितें आसचें ह्या विशयाचेर आमी उलयतले. पयलीं म्हणजे लुसिफोनिया गेम्स गोंयान ऑर्गनायज करता, आयोजीत करता, तेजी तुमकां सपोर्ट काय ओपोज? हांव ओपोज करता. हांव ताका विरोध करता. कित्याक न्ही, मागीर लुसिफोनिया हे गेम्स करपा कारण हे हेतू हो पुर्तुगेजांक दाखोवन दिवपाक जाय की आमी ह्या 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 राष्ट्राच्या भागाचेर आमी राज्य करताले. म्हणजे लोकांचे खरें म्हणजे भावना दुखोवपाचें हें काम आसा. एक्चुअली गेमी खातीर न्ही, पूण आपलें मोठेपण पयलींचें जें कितें आसा तें सिद्ध करपा खातीरच हांकां ह्यो गेमी हांगा करूंक जाय. आनी हे असले गेमी म्हणजे आमी सगळ्यांनी ताका विरोध करूंक जाय. म्हणजे आमी एक वसाहत आशिल्ली, आमी कॉलनी आशिल्ली पोर्तुगीजाची, हें दाखोवपाक सोदता ते डेफिनेट दाखोवंक सोदता. ताका तें खरें तांकां तें परतून तें नाविन्य करूंक जाय. मागीर ते विसरूंक शकनात. तांचे अजुनूय खतखत्ता की आमी गोंयचेर राज्य करताले आनी हे गोंय अजुनूय अशें तांकां पोंदांतल्यान दिसता. आनी जर तातूंत भितर कितें जर व्यत्यय हाडूंक जाय, भुरग्यांक बसून ते बदलोवपाक म्हणजे फक्त पुर्तुगीज धार्जिणे करूंक शकतात. हांगचे भुरगे जर पुर्तुगालाक गेले जाल्यार तांकां फक्त विचारांतल्यान तांगेली जी क्रांती जी आसा ती बऱ्या खातीर, गोंयच्या बऱ्या खातीर न्ही, तर तांकां दिसता की पुर्तुगेजाच्या बऱ्या खातीर करचें म्हणून. आनी होय खेळय बसून ताजेरच आदाराचेर आसा. हांगचे खेळगडे जे खेळ जे चलयतात ह्या लोकांचे, कित्याक काही हांगचे लोक जे खेळ चलयतात, ह्यो गेमी ज्यो चलयतात तातूंतले काही गेम थंय गेल्ले पुर्तुगेज आनी त्या वेळार ही लुसिफोनिया तातूंत भितर तांचे मुखार हें जालें तेन्नाच चल्लां. तांकां अशें जालें तुमी आमगेले जे हे आसा फुटबॉल जे प्लेयर आसात ते तुमच्यात हाडटात, तुमगेले आमी हाडटात आनी कितें तरी तसो आमचो संवाद आमी वाडोवया. अशें कित्याक चिंतिना आमी की पोर्तुगीजांक गोंयच्या बद्दल मोग आसा अजून? ना, फाटीं तुमी जाणात हांगा फाटीं एक बोट आयली, हांगा सांगून खंयच्या पुर्तुगाला साकून एक बोट आयली, साग्रेस ती बोट जाय बोट आयली. ते बोटी हेतूच कितें सांगपाक की आमकां खरें म्हणजे आमी एक्चुअली आमचे स्वाभिमान कितें हे गोंयकार आज आमी चिंतनात. खरें म्हणजे आमकां ह्या लोकांनी कशे माडयल्यात, अशे तुडयल्यात. ही सागरीची आतां मशीन लावन हाडलां. हाजे पयलीं तांणी जी बोट जी हाडिल्ली ती आमच्या जाणटेल्यांक भितर व्होले मारपा खातीर वापरून आनी वाटेर तशें 6 तास, 12 तास, 18 तास, 24 तास, 48 तास आनी उदक पिवन तांच्यान जेन्ना जायना तेन्ना तांकां दर्याकान उडयल्ले आसात. अश्यो अजून तांची जी वृत्ती आसा ही वृत्ती अजून ती जाग्यार आहा. आनी आमकां आतां डिचोवपा खातीर तरूण जे भुरगे आसात हांकां डिचोवपा खातीर की आमी पळय आमी तुमचें राज्य करता, आमी परतून सागरीच घेवन आयल्यात, हें तें मिरोवपा खातीर तरी की बरें काही हांगचे गोंयचे आमचे स्वाभिमानी भुरगे मुखार आयले, तांणी विरोध केलो आनी ताचो धिक्कार केलो. लुसिफोनिया गेमा बद्दल कितें? लुसिफोनिया गेम्स खरें म्हणजे ह्यो जावंक जायनात. आनी तातूंत आतांच वाचलें तातूंत भितर अशें दिसता की भारताचें प्रतिनिधित्व गोंय म्हणून ते भारत करतात. अरे हें कितें, हाजो अर्थ कितें? म्हणटकीर निमणे भारत म्हणजे गोंय न्ही आनी गोंय म्हणजे भारत न्ही. वी आर पार्ट. टीम जी आसतली ती इंडिया गोवा आसतली. इंडिया गोवा आहा इट व्हेरी बॅड. तशी इंडिया गोवा जर आसा तशी तातूंत महाराष्ट्राचे आसतले, तशे गुजरातचे आसतले, तशे बंगालचे लोक आसतले, प्लेयर आसतले. खरें म्हणजे हिंदुस्तान म्हणटा तें कंपेरीज ऑफ ऑल स्टेट्स. फक्त गोंय कित्याक भितर तर तुमकां दाखोवंक जाय की आमी गोंयचे काय गोंयकारांक खरें म्हणजे नामुष्की गोंयकारांक भितर सभा घेवपाचो न्ही, हाजेर खरें विरोध करपाचो. जातले जाल्यार आमी भारतीय म्हणून फकत वतले, आमी गोंयकार म्हणून तातूंत भितर वचचे ना म्हणून. तुमी गोंयकार म्हणून तातूंत निवडून काडल्या ही वेगळी गोश्ट लुसिफोनिया भितर. कित्याक सगळे बाकीचे राज्य तुमी करताले तांकांय बी तातूंत भितर स्थान दिलां. पूण तशें आमकां नाका म्हणून ह्यो गेमी हांगा जावंक जायना. ही जेन्ना गेमी इनिशियली जेन्ना प्लॅनिंग जाताले तेन्ना स्वातंत्र्य सैनिकांक खबर नाशिल्लें की हांगा जातले ना, आमकां खबरच ना न्ही. हें सगळें भायले भायर चलता न्ही. आज काही ज्यो गोश्टी चल्ल्यात कितें जें चल्लां तें पळोवपा बारीक मागीर कळटा आमकां. कित्याक तांकां अशें दिसता जे तज्ञ आसात ते ताजेर विचार करताले म्हणून. पूण तज्ञ आहा ते कितें विचार असो करतात ते म्हाका दिसता ते विचार करचे पेक्षा स्वार्थ चड पळयतात. आनी ह्या गेमी फाटल्यान बसून फक्तच तशें तें फाटीं पळयलें ना आमी. कितें तरी अशी जाली गेमी जाल्यो आनी कोट्यांनी रुपया नाशाडी जाली. तशेंच हय कॉमनवेल्थ गेम्स भितर नाशाडी जाली. तशेंच ह्या लुसिफोनिया गेम्सा बसून
लाखांनी आणि कोट्यांनी रुपयाची नुकसान हे जात हे खातले भलतेच खातले. दोन आस्पेक्ट आसा. एक म्हणजे आमी आयोजन करपाचेच न्ही अशें दिसता तुमकां, की काय आमी पार्टिसिपेट जावपाचें न्ही? आमी तातूंत पार्टिसिपेट जावपाचें न्ही. आयोजन केलें जाता. आयोजन केलें ते कोण करता ते करूं, नो प्रॉब्लेम. पूण तें करता जाल्यार ऑल इंडिया म्हणून जावपा जाय. नंबर 1 पयलें गोंय आसा, हें गोंय क्वेश्चन काडून गोंयाचेर हो शाप दाखोवपा खातीर तांणी भारत आनी गोवा जें केल्लें आसा दॅट इज व्हेरी रॉंग. तें खंयच्याय राष्ट्राचें दाखोवचें. खंयच्याय राष्ट्रांत तशें आसलें पळय. आफ्रिके भितर इवन तुगेले ल्हान राष्ट्र आसा पूण घालता ते त्या राष्ट्राचेच कोण तुगेले काही कडेन फ्रांस रूल करताले, काही कडेन ब्रिटीश रूल करताले, काही कडेन डच रूल करताले. म्हणटा आनी डच फ्रांस तशें घाल्लें ना ते आपल्याले तें फक्त एक खंयची त्या राष्ट्राचें नांव घालां आनी त्या प्लेयरांचें नांव घाल्लें. एक स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेचे तुम्ही अध्यक्ष आसा. स्वातंत्र्य सैनीक सांगतले सरकाराक आतां खूब वेळ जाल्लो आसा, कारण ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर जाल्लें आसा, तयारी सुरू जाल्ली आसा. एटलिस्ट तुमी प्रोटेस्ट घालतले की आमी बाबा आमकां इव्हेंट्स नाका म्हणून? पळय कितें आसा पळय, स्वातंत्र्य सैनीक आतां नांवा खातीर आतां थोडे आमचे सारके आतां म्हजेंच हांव सांगता तुमकां. म्हजे बरोबर 16 जाण आमी आशिल्ले. आतां म्हगेल्यातले बरोबर फक्त हांव उरलो तो एकटो. 16तलो आतां 15 लोक ऑलरेडी आमगेले वयर गेल्ले आसात. म्हाका एक सांग, हांव विरोध करूं कोण? आयकतलो म्हगेलो विरोध कोण? आतां फॉर विचार दाखोवपा म्हणून जर दाखोवंक जाय तर म्हज्यान दाखोवंक जाता, ना अशें न्ही. हांव खंय ज्या जाग्यार प्लॅटफॉर्मार रावतलो आनी जर लुसिफेने जर विरोध करूं जाय, आय वील डायरेक्टली ऑपोजीट. पण अशें दिसता तुमकां की युवकांनी राष्ट्रा खातीर काम करना. सध्या पळय जाल्यार पक्षा खातीरच काम करता. हय, पक्षा खातीर हांव भाजपाचो, हांव काँग्रेसचो, हांव मोगोचो. डेफिनेट कित्याक ताका लागून आतां हाजे पयलीं आतां तर तें चड जाल्लें आसा. आतां अशें जाल्लें आसा, हांव ह्या गांवचो निवडून आयिल्लो मनीस, आमदार म्हण आयला, मंत्री म्हण आयला, सगळें आयला. म्हगेलें जर काम जर एक समजा पणजेचो आमदार जावं मंत्री जर करता जर जायत, ताका ओपोज केल्लो वता. म्हाका एक सांगात आं, गोंया भितर खंयचोय मनीस जो म्हाका एक बरो आसा, ताजें जर हांवें जर एक सीएमा कडेन गेलो आनी हांव म्हगेलें काम जर केलें, कितें वायट जालें? सीएमा ओपोज हांव करता. पूण हांगा अशें जालां, तूं म्हाका सांगना जर ताका जर गेलो जाल्यार तुगेलें तें काम पाड घालप. 50 वर्सां फाटीं जेन्ना गोंय मुक्त जालें तेन्ना तुमचें एक कितें तरी विजन आसतलें गोंया बद्दल, हय की बाबा आतां गोंय मुक्त जालें, गोंय अशें अशें आसतलें म्हणून. हय. 50 वर्सां नंतर हय तुमचें इम्प्रेशन कितें? ना 50 वर्सां नंतर आतां जें जालां तो जे स्वातंत्र्य येतकर जे कितें जे बदल जे जाले, इतर भारतांत जे बदल जाले ते आमी खरें म्हळ्यार हांगा रोखडेच आत्मसात केले. गोंयकार जो वृत्तीन जो आसा तो सदांच सरळ आनी सोशीक. ताका तो सदांच केन्ना दुसऱ्याचेर अन्याय करूंक वचचो ना. ताका पांयां तुडवून तो केन्ना वचचो ना. कित्याक ताची काळीज अशें आसा, ताका दुखता जाल्यार तुका निवळ जाय जाल्यार घरांतलो तो निवळ हाडून दितलो. तुका ताण लागली जाल्यार घरांतलें उदक काडून दितलो. अशें हाजें अशी वृत्ती आसा. आनी ताका लागून आमी भारताची जें कितें जें राजकीय चलता तें आमी हांगा रोखडेंच आत्मसात केलें सांगपा म्हणजे. आनी मुळाक आमी गोंयकार सोशीक आशिल्ले कारणान इतलीं वर्सां 14 वर्सां फाटीं पडून बसून आमी आज गोंयकार जे आसा हांणी खुबशी प्रगती केल्ली आसा, ना म्हणूं जायना. कितलीशी प्रगती केल्ली आसा. राष्ट्राच्या तुलनेत राष्ट्रान जी कितें प्रगती सादल्या, अजून अश्यो स्टेटी आसात ज्या जाग्यार 60-70 किलोमिटरचेर अंतराचेर शाळा नात. अश्यो शाळा आसात ज्या भुरग्यांनी बरे गाडयो पळयल्ल्यो नात, अशे अजुनूय भुरगे आसात. हांगा कांय फाटीं तुगेले हातूंतले कांय भुरगे महाराष्ट्राचे सामके चंद्रापूरचे हांगा भुरगे आयले. खंय आयले? वास्को आयले. वास्को येतकर तांणी पळयल्यो त्यो बोटी पळयल्यो आनी ताका ल्हान त्यो बारजी पळयल्यो. ती बघ डुक्कर आनी डुकराची पिल्लू ही भाशा तांची. मागीर तांकां विचारलें डुकराची पिल्लू आनी डुकर हाजो सांगपाक कितें? तांणी म्हळें हें पळोवंकूच ना. दीस द फर्स्ट टायम ते आज हें पळयतात. आनी ताका लागून ती डुकरां आनी ती 7-8 पोरां ताच्या फाटल्यान लागिल्लीं आसता, ते चुचूकून पितात दूद, तें ताणें पळयलां. कित्याक थंय डुक्कर खूब आसात त्या दोंगरांनी, त्या हातूंत भितर खूब डुकर आसतात. म्हणटकीर सांगपाचें अशें अजुनूय आसा. त्या मनान आमी गोंयकार खूब सोशीक आसात आनी म्हणून आमी आज प्रगती करूं शिकिल्ले आसात. पण तेज्या खुबश्यो गजाली ज्यो बऱ्यो आशिल्ल्यो, डिसिप्लीन आनी ह्यो ज्यो गजाली आशिल्ल्यो त्यो आमकां गोंया कडेन उरल्यो अशें जालें. खंयच्यो त्यो? ते सोशीकपण जे म्हणटा पळय ते आमी पोर्तुगीजा टायमा पासून आसा. आनी कितें आसा, आमी संत समाजाचें जें आसा आमी जर पळोवशी, तें अशें म्हणना की तें हिंदू समाजा भितर तशें तुमी पळोवपाचें. आमी जर पळोवंक गेले जायत तर आमकां जो आमचो जो धर्म जो आसा, ह्या धर्माच्या हातूंतल्यान बसून जर मुळात तें आमचें शिक्षण कितें पळयलें जर जायत, गांधीन बसून कितें जर केलां तें जर पळयलें जर जायत, त्या निमान कडेन ती आत्मसमर्पण शेवट्टाणें कोणा लागून केलें? स्वार्था लागून न्हीच, सगळे जनते लागून केलें न्ही, राष्ट्रा लागून केलें न्ही. ही भुमी खंयच्यान आयली? ही भुमिका हांगाय बसून तशे लोक काम करताले. हांगा आमचो शिरोड्या भितर डॉक्टर गुडे म्हणून आशिल्लो. हो डॉक्टर गुडे म्हणटा तो मनीस असो, तो रातचो गाडयो नाशिल्ल्यो, रस्ते नासताले, कांयच नासताले. पूण तो लापयांक घेवन लोक जर दुयेंत जालो जायत 5 किलोमिटर चलून वतालो आनी ताका वचून थंय वचून पळयतालो. चलून वतालो आनी चलून येतालो.
चुडी माडयेची चुट्टाची चुडी ते पेटयताले रातचे आनी त्या चुडी घेवन तांकां तो वतालो आनी पयशे कितले घेतालो 5 आणे सगळेच 5 आणे भितर तातूंत 500 रुपयाचे वखद पडूं तातूंत 5000चे वखद पडूं पूण ते लोकांक बरें करपा खातीर की अशी वृत्ती जी खंयच्यान आयली तर आमच्या मुळाक खंय तरी आमचे संस्कृतीच अशी आसा ज्याने ज्या संस्कृतीन आमकां दिल्लें आसा ते पुर्तुगेजान दिल्लें अशें म्हणून पुर्तुगेजान आमकां बेश्ट राखून जशें नाडीर आमकां दवरलें आनी आमी तें सोंसून रावले. ओके. आणि 50 वर्सां नंतर आमी खुबश्यो कंप्लेन्स करता की हांगा ड्रग्स प्रॉस्टिट्यूशन सारक्यो खुबश्यो गजाली गोंयांत जाला. गोंयचें नांव घाण जालां. गोंया भायर जर वचत कोणूय तर तुमचें गोवा म्हणजे प्रॉस्टिट्यूशन, तुमचें गोवा म्हणजे ड्रग्स हें जालां. फ्रिडम फायटर्स म्हणून तुमचें कितें इम्प्रेशन? अशें जावपाक नाका आशिल्लें, नॅचरली आसा, पूण हें कोणा खातीर जालें? दॅट इज व्हेरी बॅड. खरें म्हणजे कितें आसा, हाजे पयलीं लोकांनी खुबशीं पुस्तकां बरयल्यांत. हांगचे मोठे मोठे राजकारणी हाय लेवलचे लोक, हांगचे दिल्ली साकून लोक आयिल्लो, आमचे प्रतिनिधित्व करपी अशे लोक पसून हांगा जे येतात तांचे बरोबर जे लोक येतात मोठी हुद्द्याचे जागे घेवन ते बरोबर जे लोक हाडटात ते हाडटात आनी तांणी कोणाकय तरी तांची सांत्वन करपा खातीर तांणी एक गोल्डन गोवा म्हण समज बरयलें. गोल्डन गोवा म्हणजे गोल्डन गोवा कोणाक गोवा? तूं गोल्डन गोवा सगळ्यांक गोल्डन गोवा म्हणजे तातूंत भितर तुमी भुरग्यांक बायलांक तांकां हाका लायता, कामां लायता आनी कोणा ल्हान भुरगीं आहा तांकां कोण काम लायता. अरे निमाण कडेन आमची बदनाम ह्या लोकांनी केला. फॉरेनचे इतर राष्ट्रां भितर युरोपच्या सायडीन राज्यांनी इतर राष्ट्रांनी जर आमची जर बदनामी जर कोणें केली जायत, हे जे पुस्तकां बरोवपी जे लोक आसात, हे सुशिक्षीत जे लोक आसात, ते स्वताचे आपल्याले मोठेपण सिद्ध करपा खातीर आमची गोंयची सगळी बदनामी केल्ली आसा. पूण ड्रग्स प्रॉस्टिट्यूशन आसा न्ही, आसा तें न्ही ड्रग्स पळय, हे ड्रग्स बी कितें आसा, हे ड्रग्स बी आतां निमाण कडेन हाय जे आतां युरोपा भितर हे ड्रग्स खूब चलता अशें म्हणटात. आमी अशें आयकताले काही अशीं बेटां आसात ज्या बेटाचेर सगळें चलता, पूण हांगा त्या पद्दतीन तशें नाशिल्लें. हांगा ओपन सोरो आशिल्लो पुर्तुगेज आसतना ओपन, पूण हांगा तशें पळोवपाक गेल्यार 2% पसून लोक बी नाशिल्लो. हांगा हॉटेलां पयलीं आसतालीं, ह्या गांवांनी हॉटेलां आसतालीं 20, पूण एक सोऱ्याचें दुकान आसतालें एक आसतालो चुकून. पूण आज कितें जालां, आज जाल्यात 50 जाल्यात तुगेले 12 सगळें आनी 5 ना हॉटेलां. कोणें वाट लायली? वाटलायली बी कितें आसा निमाणे कडेन हे सगळें म्हाका कोणा तरी जे सत्तेर येता त्या लोकांनी ताचेर खरें तांणी लक्ष दवरूंक जाय. सत्तेर आयले ते गोंयकारूच न्ही, आयलेच, पूण तांकां आमचें बरेंपण जाय, तांकां सोऱ्यांतल्यान पयशे मेळटात. आतांच पळया तुमी, आतां सद्या परिस्थिती ते आतां हे हाडून घाल्यात खंय मांडवी हातूंत भितर कॅसिनो हाडून घाल्ले आसात. पण तेतूंत सहज बसता आमी म्हळें मुख्यमंत्र्याक हांवें म्हणलें की हे कॅसिनोचं जालें तें बरोबर जायना, आमची भुरगीं थंय वतात आनी एक 4 दीस रावलीं निमाणे कडेन आनी जिवन सगळें बरबाद करून बी येतात. काही लोक पयशे घेवन वतात, 2 दीस वतात आनी मागीर मशनां गेल्लो म्हणून येतात. म्हणजे हें अशें तर माल ताणें म्हाका त्या वेळार सांगलें, सीएमान सांगलें अशें की आपणें फुडें अशें तशें 1 ते 2 वर्सां भितर काबार जी वस्त जी केल्या ती रोखडी बाबा मोड आनी तोड करून ते तशी जायना, ताका खंय तरी इल्लो थोडो टायम दिवंक जाय म्हूण टायम दिला. पूण कॅसिनो हांगा उरचो ना म्हूण. हो कॅसिनो जो आसा हो सामको हद्दपार जातलो सर मध्य दर्या भितर इतागेले उतरां. आनी हांव विश्वास दवरतां ताणें जें कितें सांगलां तें तो करतलो. एका कॅजिनोचेर लायसन्स रिन्यू केलें तांणी, केलां, पूण तें ह्या हाडणार हें खंयच्या ताजेर पयशे ताणें खूब वाडयल्ले आसात. रिस्ट्रिक्शन गोंयच्या भुरग्यांचेर खूब दवरिल्लीं आसात, ज्याच्या मुळे गोंयचे भुरगे फळाफळ ते अट्रेक्शन जावचे ना, पयशेकार बसून चड जावचे नात. जाल्यार ठरावीक किंचीत जाय ती 1%, 2%, 3%. पूण ताणें जी चडांत चड बंधन लादून ताजेर जें कितें जें केल्लें आसा तें जर फुडें जर गेलें, कॅसिनो चलयतल्या बसून कॅसिनो चलोवप नाका जातलें.